नगरपालिकेचे घाणयारे उदक भायर रस्त्यार व्हांवपाक लागिल्ल्यान नागरिकांक तिळग उक्तायल्या। पालिका इमारतीचे नूतनीकरण जरी सुरू असले तरी पालिका कार्यालय अजूनय स्थलांतर करूंक ना। ताका लागून नूतनीकरणाच्या कामाक अडखळ निर्माण जाता। मुरगांव पालिकेच्या तळमजल्याचेर 60% काम पुराय जाला। मजगती सध्या इमारतीच्या शौचालयाक गळती लागिल्ल्यान घाणयारे उदक रस्त्यावयल्यान व्हांवपाक लागिल्ल्यान नागरिकांक नाक हातान धरून रस्त्यावयल्यान वाट काडची पडटा। जो मेरेन ही पालिका इमारतींतली कार्यालयां स्थलांतर जायना तो मेरेन ह्या कामाक हात घालप कठीण आसा। पालिका इमारतीच्या नूतनीकरणाच्या कामाक लागून पालिका कार्यालय हेटलँड सडा हांगचे नवे इमारतीन स्थलांतर करपाचे आशिल्ले, पूण मुख्याधिकारी थंय वचप मान्य नाशिल्ल्यान हे कार्यालय अजून आदलेच इमारतींत आसा। ताका लागून नूतनीकरणाचे काम अडखळून पडला अशें कंत्राटदारान सांगले।